आयज आमकां अजाप दिसतलें। पेद्रून पयले सुवातेर तूं क्रिस्त म्हणून सांगलें। मागीर तो ताका म्हणूंक लागलो, तुका हें घडोवंक फावना। लोक तुका भरपूर दुमाळो दितले, भायर येतले, जिवेशी मारतले आनी 3 दिसांनी तूं पुनर्जीवन। हें ताका बिलकूल समजोंकूच ना। तो समजतालो की क्रिस्त म्हणजे आतां व्हडलो राजा, ह्या 500 पळय आसलेले रोमाचे ताचेकीन व्हड, आनी तूं आपलें राज चलयतले म्हणून ताच्या मनांत आसलेलें। असली चिंतना संवसारी चिंतना, मनशाची चिंतना, देवाची चिंतना न्हय म्हणून जेजून ताका शिडकायलो। तर भयणीन आनी भावनो, आमी देवाची भुरगीं न्हय, तर आमी कशे भाशेन जिवंक जाय तें देवूच आमकां कळयता। पयल्या वाचपान आमी पळयलां, पयलीं ताच्या आदीं मागां आदावानी वेख केल्ली आनी ताका सगळ्यांक बरें तुज्याच ताब्यान केलां म्हणून सांगलें, तुजी जबाबदारी तूं हें सांबाळ आनी वाडय, चलय। आतां बुड्डी जाल्या उपरांत लोकांचो नाश जालो, ती सगळीं काडून गेली आनी आतां तो न्हंयेक सांगता, तुका हांव तोच हुकूम दितां, सगळें बरेंपण तूंच कर। तूं ह्या सगळ्या वनस्पतीचो, अंतरावेल्या सुकण्यांचो, जनावरांचो, माशल्यांचो तूं धोनी, तूं तांकां राख आनी सांबाळ। कशे भाशेन तूं म्हज्या सारको जावन हाय न्हय, ते भाशेन तुवेंनूय तांकां दाखोवंक जाय। देवा सारकोच तुवें तांकां सगळ्यांचो पाळो करूंक जाय, पाळून पोशण करूंक जाय। तर हे भाशेन तांकां तो सांगता। पूण ताका आनिकूय सांगता की रगत आसलेली म्हणजे जनावरां तुमी खाय नाकात, रगत काडात आनी मागीर ताका लागून रगतान जीव आसा, ताका लागून अशें म्हणून ताका हुकूम दिलो। पूण आनिकूय ताका सांगलें, मनशांचें रगत वारूंक फावना, तें करीत तर देवूय ताचो सूट घेतलो म्हणून सांगलां। म्हणटच हे भाशेन पातोक आमचें सगळें रुजलें की ना, मागीर पातोक आमकां कंट्रोल करता, पूण देव आमकां कंट्रोल करूंक आमी ताचें सगळें आमचें जिवीत सारूंक जाय। तर भयणीन आनी भावनो, आमी जाणो सगळे सांत भक्तांनी आपलें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत केलें आनी ते देवाचें आत्यार जावन देवाक जाय पळय तशें ते करूंक लागले। तेच भाशेन आमी करच्याक आमच्या हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया, प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजू सगळें आमचें जिवीत दवरया आनी ताका एकवटून आमचें जिवीत सारया।